विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्टुडिओ दाखवून प्रसार जावचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता सर. आमगेले एक फ्रेंड सर्कलांतू म्हळ्यार दोस्ती मित्रांतू विंगड नमन्याचे जन आसता. आमी तांगेला सगळ्या लागीं थोडे गोड उलयता, कोडे तीख उलयताची, थोडे कोप करताची, कोडे कुशाल करताची, अशी एक मिश्र रितीचे आमगेलें संभाशण आसता. आनी ते रितीर आमी मोग आनी आसताचे. अशी आमगेले 2-3 संदर्भ तुमगेले मुखार दवरता सर. एकलो आशिल्लो, ताका केन्नाय खावचें एक बारीक मोग खाणा वयर. तिखशी केल्लें, गोडशें केल्लें, थंय गेल्यार केल्लो, हांगा गेल्यार केल्लो, खाता राबलो. तेल्लाचें म्हण ना, तें म्हण ना, हें म्हण ना. ह्या पळोवन हांव एक दीस सांगलो ताका, म्हणून मारे अशी चड खावचें न्हय, कसलेंय अनारोग्य येतलें, BP शुगर जे येतलें म्हणलें. तेन्ना ताणें काडली उतराक, वय तूं बारी बुद्दोत म्हूण गोत्तास म्हाका म्हणाल. हें उत्तर आमी उडगास. आनी एकलो आशिल्लो, ताका एक अभ्यासपणां घेवचे, अपास दिवचे उडगास ना ताका. पावस आयलो म्हणून सात्ते व्हेल्लें, मागीर तागेले घरा वचून घेवन येवका. अगत्य एक पुस्तक व्हेल्लें, वाजून जाता दिवचें ना, अपास आमी निमगूक. तशी अगत्या दुड्ड व्हेल्लें, निमगून जाताची मागीर दिल्लें. अशी पुरो पळोवन हांव सांगलें, पळय अशी तूं केल्ला रे, तुका गांवांत बारी चांग मनीस म्हणटाच अशी म्हणलें. हें उत्तर एक उडगास दवरया. तशीच एक बाब्बा एक व्यार करून घेवन आशिल्ली, चंदायरी व्यार, दोगांय सेरून दोगाले एक प्रयत्नारी चांग व्यार जातालो. म्हणून तांगेलो स्वभाव ಸ್ವಲ್ಪ तेकडे आशिल्लो. एकल्यान सांगलें, पळय तूं पयर तशी केल्ली मी तें अशी पाड जाल्लें, आनी तूं अशी करूनच जे आशिल्लें, अशी तशी म्हणून म्हणटा रावलो. ताका आनी एकल्याक कोप आयलें, वय सगळी तुगेली मिती जाल्लें, म्हाका कोत्तास, हांव कांय करना, अशी एक ताणें उत्तर म्हळें. हे 2-3 उत्तर पळयतना हांगा आमी एक वायट उत्तर ना, वायट उत्तर आसल्यार ते अवाच्य शब्द ते कसलेय ना. तांणी 3 कडेनय तांगेलें एक असमाधान सांगलां. आनी ते उत्तरांत ते उत्तर चांग आसल्यार ताजे भितर एक विरोध आसा, ताजे भितर एक कोंकूच आसा. अशी तें एक उत्तर ताका लागची तशी, म्हळ्यार तागेल्या मनां नाटूच तशी आसता. आमी विंगड संदर्भार विंगड शब्दय घालताचे. थोडे फावटी आमी ती व्हडली शुर्पानखी, ती व्हडली गांधार मिरसांगी, ती गोडो, ती म्हशी, अशी विंगड रितीचे एक शब्द सांगताची. हांगा पुराय तांकां आमी कोपान सांगचे न्हय, ते तांगेले एक खंयचेय एक आमकां वर्तन जायनासतना तांकां एक प्राणी की हाका की होलसून सांगचें. आनी थोडे फावटी दारले जाल्यार आमी सांगता, तो कसो बोदाळ मारे, बोडलेस म्हणटाची, तो ओड हस्ती म्हणटा, तो वाग म्हणटाची, थोडे फावटी तो हेवाळें, अशी विंगड प्राणीले आनी कुंभकर्ण चड दीत कळ्ळार अशी आमगेले मध्यांत असल पुरा उत्तर येता. हांगाय हें एक उत्तर आमी पुरा हाका असल एक उतराक कुंतक म्हळ्यार मिमांसकार वक्रोक्ती म्हळ्यार एक कल्पना दिला. तशीच हांगा पुराय हें वक्रोक्ती हाका इंग्लिशान आमी इनॅन्डो म्हणटाची, क्विबल म्हणटाची, आनी क्रँक म्हणटाची. तशीच मलयाळमांत वितंबळ
अशी म्हणटाची. आनी विंगड विंगड भाशेंतू हाका विंगड विंगड अर्थ आसा. ಈ ಸಾವು ನೈ ಸಾವು म्हणल्यार ಸ್ವಲ್ಪ हांव सांगिल्लें वरी ते शब्द ಸ್ವಲ್ಪ थंय आमकां आयकुचे जायनातिले आनी ते कोपांनी सांगचे. हें उत्तर वक्रोक्ती तशी न्हय, मोवाळ जावन एकल्याक एक संदेश दिवचे. तशें जाल्यार उतर आमगेले मदीं मस्त आसाची, राशी उतर आसताची. एक तुगेले माथ्यान तूं कापूस भरलावे अशें म्हणटाची. आनी थोडे फावटी तोंड मैसूर रायवे असलें उतर आमी आयकलाची. न्ही जाल्यार तुगेले तोंड वस कन्नडी पळय म्हणटाची. आनीक हांव चेडणाक नाकऱ्या चेडा आमगेलो जीव खाव नाका म्हणटा. जीव खावचे म्हूण ना जाल्यार आमी तशी ते एक विरोध शब्दांनी सांगचे. कर्म वाण घाला पळय अशें म्हणटा आमी, कर्माधीन म्हणटाची. म्हगेलें तोंड कन्नडीन तूं तुगेलें तोंड कन्नडी पळय तें सांगलें आमी. तशीच असलें एक उत्तर आमगेले मदीं ते अलंकारीक उतर म्हणटा आमी. ताजे भितर आमगेले टोटल आमगेले ಒಟ್ಟು उल्लोचे एक चंदाय चेडता. त्या खातीर वक्रोक्ती तसलें उतर आमगेले मलगड्या दाखून आमगेले भाशेंतू ते एक संपत अशें व्हरोन हाडला आमी. असलें उतर आमी एक व्यक्तीक तागेलें वर्तन तिद्दूक खातीर आमी खंडीत उपयोग करयत. हाजे भितर आमगेली भास आनीकय चंद जाता म्हूण सांगताची म्हगेले आयचे कार्यक्रम राबयता.